घडला पळय खरेंच जे वायट घडलेलें आसा आनी हांव तुमकां सांगूंक सोदता आमी कोरगांवचे लोक आसा की सर्व धर्म संभावनेन रावता जे आमी क्रिश्चनाच्या हेका वयता तेंचे कितें आसता सण आमच्या त्या सणाक चवथी घेता आमी मुस्लिमाच्या सणाक वयता सगळ्याचे धर्मान आमी येता आनी आमकां जेन्ना निवडून हाडटा पळय तेन्ना आमी एकट्याचो कोणाचो रावना जो मत घालता तो सगळ्या जातीचो लोक मत घालता आनी तो निवडून हाडटा ज्या टायमाक निवडून येता पळय तो मनीस स्वतंत्र ना तो लोकांक म्हणजे लोकांक घेवन जाता आनी हो वेलंकर आहा पळय ही गोंयान कीड लागलेली आसा वेलंकर म्हणजे पयलीं तेणी क्रिश्चनाचेर कमेंट केलो आता तो मुस्लिमाचेर कमेंट करून हे करून सोदता ह्यो कितें करूंक सोदता नेमके आदी त्या वेलंकराक आदी बाबासाहेब आंबेडकराचे जे ह्या संविधान आहा पळय ते बूक घेवन येवनी तेका जर कळना जाल्यार आमी तेका शिकयता हांव शिकयता तेका कितें आहा संविधान तें खंयच बरयल्लें ना की मुस्लिमांक करना की फाल्यां म्हणटलो क्रिश्चनांक करूं नाका तुमी मग तेन्ना कितें जातलें तेणी एक क्रिश्चनाचेर बाण सोडलो आयज मुस्लिमाचेर बाण सोडटा आमी एक हे रावन स्ट्रॉंगली हे दिवंक जाय आनी काल येयल्ले ते कोण येयल्ले मडगांवसून येयल्ले वास्कोसून येयल्ले कोरगांवच्यान कोणाकच प्रॉब्लेम ना हे हाडले हे भगतान हाडले तेंचो पर्सनल इश्यू आसा ह्या भगताचो पर्सनल इश्यू आसा तेणी ते केसी जो विशेष केसी अब्दुलाचेर घातलेला अब्दुल हो भाडकार आसा तो भाडकार ना अब्दुल ह्यो पयलींच्यान भाडकार आसा आनी तेंचो पर्सनल इश्यू असल्या कारणान ते डिस्टर्ब करता लोकांनी हेजेर डिस्टर्ब जावपाची ना कळ्ळें न्हू आनी आमचो आमदार आहा पळय स्ट्रॉंग आसा आमी आमदारा फाटल्यान आसा आमदार ह्यो असो आहा की आमी लोकांनी सगळ्या जातीच्या लोकांनी आमी निवडून हाडलेलो तो एका जातीच्या लोकांचो न्हू आनी जर बीजेपी अशें म्हणटा न्हू सुद्दां बीजेपी जर फाल्यां सांगता की मुस्लिमांक तुमी केल्यात किंवा आनी कोणाक केल्यात जाल्यार आमी फाल्यां तेका देंवयता पण आमकां वयल्यान कोण तरी स्टेटमेंट दिवनी की मुस्लीम नाका क्रिश्चन नाका अशें सांगा तुमी आमकां खबर आहा बीजेपी आहा पळय सगळ्या धर्मांक घेवन चलता ते एका खंयच्या धर्मांक घेवन चलना आनी आमचो आमदार आहा तो तोच करता आनी आमदारा मुळे आमी आज आसा बळकट हात जाल्ले आहा ती कोरगांवचो आमदार म्हणटा प्रवीण आंलेकर आहा पळय तेका लागून बळकट हात जाल्ले आसा आमी तेजेच आसा आनी ह्यो जो काल स्टेजीर एकटो उलयतालो तो आमचो देवानंद गावडे म्हणून सर आसा देवानंद गावडे म्हणून सर आसा हांव मागता सीएमा कडेन ह्यो देवानंद गावड्याक कोण पेमेंट दिता सर इस्कॉलान शिकयता पळय कितें शिकयता तो आयज व्यासपीठार उलयता की हिंदुत्व अरे नाम लायलो म्हणून हिंदू न्हू मनान आसूंक जाय आमी काय आमचे देव सोडूंक ना धर्म सोडूंक ना आमी सगळे आमी हिंदू म्हणजे तेका कळोंक जाय हिंदू म्हणजे आमी संस्कृती हिंदू वेलकम करता लोकांक खंयच्या खंयच्या हेचो लोक येयलो तरी आमी वेलकम करता तशें घरान कोण पावणार तशें आमी हिंदू मुस्लीम लावंक दिना ह्यो देवानंद गावड्याक हांव सांगूंक सोदता तूं रिटायरमेंट घे तूं जो आतां झेडपीक रावंक सोदतालो तो अशीच मतां घेतलो तो हिंदू मुस्लीम सांगान आमकां काय हिंदूच सगळे जाय आनी मुस्लीम नाका क्रिश्चन नाका अशें आसा तेका रिटायरमेंट घेवनी पगार जो गव्हर्मेंटाचो घेता पळय तेणी घेवपाचो ना आनी तेणी राजकारणाचो वचपाचो राजकारणाय म्हणजे तेका राजकारणाय जावचें ना कितें सांग तो जातीवाद करता हिंदू मुस्लीम तेजेर हें तेणी करपाचें नसलें जर तेका दिसता तेणी जाहीर माफी मागूंक जाय लोकांची तो गव्हर्मेंटाचो पयसो सांग तूं हें करता पळय इस्कॉलान तूं कितें भुरग्यांक म्हण ज्ञान दिता आसतलो हिंदू मुस्लीम म्हण दिता केन्ना नाम लाय म्हणटा अशें करूंक जायना तेणी तो बऱ्या भाशेन इस्कॉलान धाडटा इस्कॉलान बऱ्या भाशेन दीस काडपाचें हांव तेका इतलेंच सांगता आनी तुमचे हांव धन्यवाद मानता हो पर्सनल इश्यू आसा फक्त भगतचो आनी कोणाचो ना गांवांत सगळें बरें आसा ह्या भगतान देवस्थान लोकांच्या घरांचेर ह्या डॅमिनेशनाक घातलेलें आसा जर एक घर डॅमिनेशनाक गेले देवसांतले जशी हरमळा जाली पळय तशी जातले हे पर्सनल इश्यू घेवन जावं नाका हांव तेकाय सांगता तूं शांत खंयतरी राव तुमचे पर्सनल आसा ते पळय पर्सनल दवर लोकांक गांवांक त्रास करूं नाका अख्ख्या थँक्यू तुमकां सांगता आयज हांव खरेंच बरें म्हणटा की सगळें भाशण सुरू करच्या पयलीं ह्या पंचायत क्षेत्रांत जितके देव देवता आसा आनी जितके समाधी स्थळ आसा तेंचे नमन करून म्हाज्या भाशणाची सुरवात करता सगळ्यात पयलीं म्हाजो जो वांगडी आसात पंच मेंबर्स तेंच्यांनी म्हाका म्हाजेर विश्वास दाखयलो आनी म्हाका एकजुटीन म्हाज्या बरोबर रावले तेच्या बद्दल तेंचे मनांतसून आनी काळजांतून तेंचे धन्यवाद म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी म्हाका म्हाजेर तो विश्वास दाखोवन म्हाका ह्या स्थळाचेर आनी ह्या जाग्याचेर पावयलो ते तेंच्या खातीर तेंचो म्हणजे मनांतसून सारको काळजांत म्हणटा तो तेंचो धन्यवाद म्हणटा ह्याच फुडें अब्दुल नाईक अब्दुल करीम यासीन नाईक ह्यो व्यक्ती कोण ह्या जगाक काय खबर ना किंवा गांवांक खबर ना अशें ना ह्यो परिचयाचो मनीस आसा ह्यो म्हाजे जाणटे म्हाजे नेणटे ह्या गांवांत जन्माल्ले आसात किती तरी दीस जाल्ले कितके तरी दीस जाल्ले ते हांगासर वावरले रावले आमी कोनाडी देवसांतले आमी भाटकार आसा हे पयलीं लोकांक खबर आसपाक जाय मेन म्हणजे लोक आमकां नाका नाका हेकाचे दिशाभूल करपाचे गजाली आनी आमकां एक दुसऱ्याक मोडपाचे गजाली करतात
अरे हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव आमी सगळे एक भाव आसा हे लोकांक कित्याक पयलीं कळना. आमी तेंची गुण गोविंदान आमी तेंच्या बरोबर रावता, तेंच्या सणाक आमी वयता, तेंच्या सणाक आमी येता. सगळी आमी ईद आसूं, दिवाळी आसूं, चतुर्थी आसूं, आमी एक अशें वावरता की एक सद्भावनान सगळे. आनी बश्टी आमी हांगासर करून खंयचो द्वेश क्रिएट करपाचो न्हू. काल मोठी एक अशी एक ही जाली आमच्या कोरगांवांत भुमिका देवळान की खंयसून तरी अशी म्हाका दिली गेली की अब्दुल हो एक कसाब म्हणा. कसाब म्हाका ह्या तुलनेन म्हाका जोडले गेलो. म्हाज्या हातीन काय AK-47 आसा. अरे म्हाज्या हातीन सदींच आमी तिरंगा घेवन आमी फिरलेले लोक. आमचो आजो जो आसा तो फ्रिडम फायटर. तुम्ही मुद्दाम बघा, इतिहास बघा, तो आजो आमचो त्याच्याकडे तामरपट असले आणि केव्हासून आम्ही असो ह्या हेतून ह्या गांवांत आमी केव्हासून कितके दीस जाले आज आमी हांगासर राबता. सगळ्या लोकांक आतां ना जाल्यार त्या कमळेश्वर देवस्थानाचे लोक असत, पुरोहित असत, तांकां सगळ्यांक वचून विचारा तुम्ही की आमी कोण, आमी कशें, आमचो योगदान काय त्या देवस्थानाक, कमळेश्वर देवस्थानाचो आमचो योगदान आसा. त्या गांवांत त्या जे जुने जुने लोक आसत त्या जुने जुने लोकांक सांगपाचो तेंच्यांनी वचून की बाबा काय आसा आणि कशें आमी कोण आसत. त्याच्या जितको जो पठार आसा किंवा त्याच्या आजूबाजू कंपाऊंड आसा किंवा त्या भुमिका देवूळ आसा त्या सगळ्या गोष्टीक आमच्या जाणट्यांचो योगदान आसा. हे तांकां पयलीं तेणी जाणून घ्या. मुसलमान काय आमी आमगे आयात करून आमी दवरलेले न्हय. मुसलमान म्हणजे तुम्ही काय समजतात आता की आम्ही नवीन येयलो असो, UP बिहार किंवा कर्नाटकसून येयल्ले असो किंवा घाटा वयल्यान आमी घाटी असो, तशें ना. आमचो इतिहास खूब जुनो आसा. आमचे मशिदीत तुम्ही वचून पळया, 550 वर्सां त्या मशिदीक जाल्ली आसा. आमची ती पुरातन मशीद आमी तशीच दवरलेली आसा. नवीन आमी जमिनी घेवन हांगा हे जाले ना. आमच्या अजून चल्ले आजया पणज्या कडसून जमिनीचे आमचे सगळे नांवां चेंज जायत आसा. तो इतिहास ह्या कोणाकच खबर ना. पण ह्या असा करून खराच माझ्या मनाक आणि आमकां वेदना पाविल्ली आसा. अशें तुम्ही करपाचे न्हय. तुमच्या सगळ्यां जाहीर एक आव्हान करता की ह्या गोष्टी खंय तरी तुम्ही बळी पडू नका. रियली तुम्ही हे सांगता. आणि दुसरी गोष्ट, एकदा निवडून येऊन मी दुसरे फावटी येयले, पहिली फावटी येयल्लो, गेल्या फावटीचो पहिली फावटीचो मी डेप्युटी सरपंच थंय आवाज खंय आशिल्लो, आजच आवाज कसो निर्माण जालो ह्यो. आता मी सरपंच पद घेतोय ते त्याका इजी नाता. सगळे लोकशाहीच्या हिशोबान मी इलेक्शन जावन त्या सगळ्या गोष्टी घडून आम्ही पुढे आयिल्ले आसा. माझ्या वाड्याच्या खडीच मी अभिनंदन म्हणटा. तेंच्यांनी म्हाका तेंचे सेल्यूट म्हणटा की तेंच्यांनी म्हाका ह्या स्थळाचेर पावयलो. ते थंय सुद्धा आमच्या जातीचे 4 तरेचे लोक आसात. थंय हिंदू मुस्लिम क्रिश्चन सगळे लोक आसा. पण केव्हाच आमी ह्या भावनेन ते म्हाका भोवू ना. आणि दुसरे फावट मी जिखलय ती ही खरी म्हणजे म्हाका माझी पोस्ट पावती आसा. त्या पोस्ट पावतीच्या निमित्तान म्हाका तेंच्यांनी जिखून दिल्लो आसा. नाजाल्यार तुम्ही समजात की पहिली फावट मी जिखलय म्हणजे खंयच्या तरी चुकान लोकांनी म्हाका मतां घातली. तसं ना. पण तेंच्यांनी म्हाजेर तो विश्वास दाखयलो की कामां करतलो जाल्यार ह्यो फुडें दितलो, फुडें काहीतरी आमची वाटचाल आणि आमची आपली फुडें काहीतरी घेऊन वयतलो, कागद पेपर तर ह्योच घेऊन वयतलो. ह्या निमतान म्हाका जिखून दाखयलो. आणि तेंच्या सगळ्या पोस्ट पावतीक आमी खरं उतरले आणि म्हणून म्हाका दुसरे फावटी म्हाका निवडणूक जिखून दिली तेंच्यांनी. आणि गेल्या फावटी मी सरपंच जातले आसलोय, पण कारण राखीव आसलो तर रिझर्व असली महिला खातीर म्हणून आमकां थंय चान्स पडूंक ना. म्हणून डेप्युटी सरपंच माझी फुल स्टॉप लागलो. आज खंय तरी ओपन जाला आणि आज म्हाका चान्स मेळ्ळो आणि म्हाका माझ्या वांगड्यांनी म्हाका सगळ्यांनी सपोर्ट केलो. त्याच्या बद्दल तेजे मनांतून परत एकदा आभार म्हणटा. पण अशें करून दिशाभूल लोकांची करपाची न्हय अशें म्हाका दिसता. आणि मेन म्हणजे सांगपाची ही लोकशाही आसा. या लोकशाहीन सगळ्या लोकांक कळपाक जाय की सगळ्यांक तो समान हक्क आसा, सगळ्यांचो रायट सारको आसा. कित्याक लोकांक हें कळना? कळपाक जाय न्ही की आमी डायरेक्टली वचून आयात जावंक ना न्हू. आमी ते सारखे चालना जे आसा त्या हिशोबान जावन इलेक्शन घडयला, इलेक्शन जिखलो, इलेक्शना फुडें आमी सगळी कामां केली. त्याच्या वरून ह्या पदावर आसा मी. आणि सगळ्यांक म्हाका दिसता तर इतके आमी कोरगांवचे आसूं किंवा गोवा भायले आसूं सगळ्यांक अभिमान दिसपाक जाय की खंय तरी अब्दुल फुडें आयले आणि अब्दुल फुडें येयला. खंय तरी तेचे खंय तरी विचार, तेचे संस्कार, तेचे आचार विचार हे बरोबर आसा. म्हणून म्हाका सगळ्यांनी उखलून धरला. गोष्ट कोणूय सरपंच आणि खंयचेय पद भोगना ना. तेका हेच्या फुडें खूब कळवळ आणि खूब आसा. तशेंच आमचो आजो जो म्हणटा आमी फ्रिडम फायटर म्हणटा तो इस्माईल फरीद नायक, ह्यो सुद्धा मोठो देशप्रेमी. आमी राष्ट्रविरोधी न्हय, आमी देशप्रेमी. आमच्या हातीन सदींच झेंडा आसा आणि सदींच आमी ते घेवन पडले. कित्याक तुमी त्या कसाबा बरोबर आमची तुलना करतात? कोण कसाब ह्यो? तो प्रशांत राहुल यांनी हे अशें तेणी म्हणपाचें न्ही. तेणी रियली म्हाका समज तो माणूस आसत जाल्यार तेणी रियली थँक्स सॉरी म्हणून म्हाका सांगपाचो. आणि असं म्हणून त्यांनी सबन आमचा गांव दूषित करपाचो न्हय. त्याच्याकडे मी जाहीर म्हणटा की असं त्यांनी करप आतंकवादी दिसतो. बघा मरे आमकां तुम्ही आमी कशे लोक आसूं. अशें खंय नका तर आमचेर हे कायतरी बोलू नका. हे चुकीची आसा तुमची सगळ्यांची ही. त्याच खातीर तुमच्याकडे सगळ्यांक मागता की बाबासाहेब आंबेडकराच्या आमी जी आमकां जी घटना तेंच्यांनी मिरोवन दिल्ली आसा ती आमच्या कडेन सांगलेली आसा. त्या आधारीत आमी सगळे बरोबर चलत आसूं.
आणि त्या आधारे आम्ही चलत असो. पण ह्या चुकीचे असे करून तुम्ही नका ते आमचे मतभेद करू नका. लास्ट टाइम तो आम्ही जेव्हा मी गेल्या सोमवारी मी जेव्हा ह्या घेतला पद घेतलेलं तेव्हा ते वेलिंगकर साहेबांनी नका ते कमेंट्स मारले. अरे महिला ती महिला नाही, कोणीतरी सपोर्ट कोणाला तरी करता, विचार पट्टा म्हणून करता न्ही, असे त्यांचे चुकीचे म्हणप ना न्ही. कित्याक असे कशे कित्याक आमच्या गावांनी आमच्या एक दुसऱ्याक लावून दिता तुम्ही, ते एकदम रॉंग आसा सारखे. तेंच्यांनी कितके काय नका ते कमेंट्स घातले आमचे. कित्याक लागना अरे तुम्ही आमकां वयल्यान प्रोत्साहन दिलें, आमकां काँग्रेस केलें की तुम्ही अशी चला. आणि तुमकां एक गरज ह्या माध्यमातून एकच गोष्ट सांगपाक सोदता की कोरगांव पंचायत सगळ्यात मोठी आसा, खूप मोठी आमची आसा. आणि खंय आणि ही कोरगांव पंचायत खरीच गोव्याच्या शिखराचे टॉपाचेर आसा. खंय अपमानीत जावची ना अशी मी काळजी घेतलो. आणि नका ते आम्ही काय डिसिजन घेवचो ना. जे आसा ते हिता खातीर आसतले, लोकां खातीर आसतले, लोकां खातीर आमी काम करतले. ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल अँड बाय द पीपल. हे अशी काय आमच्या हातीन काय घडटा चुकची ना आणि काय आम्ही घडटा तो दुरुपयोग करून घेवचो ना. हे तुमकां आमी विश्वास दाखयता, जास्त तुमच्याकडे काय घेवन बसना. आणि तुम्ही काय समजता आमकां की आम्ही काय आमच्या हातीन तलवारी आणि गन आसा. अरे आमच्या हातीन साधा एक पेन आणि कागद आसा, त्या आधारान आम्ही पुढे चलतो. सगळे गोष्टीक आम्ही लिहून आणि सगळ्या गोष्टीचो विचारपूर्वक निर्णय घेतो आणि पुढे चलतो. नका त्या गोष्टीचेर तुम्ही. आणि मी कोरगांवच्या लोकांक एकच सांगपाक सोदताय, असते लोक येतले वयतले, खूप तरेचे असतले, पण तुम्ही कोणाक तांकां बळी पडा नाका. तुम्ही म्हाका दिसता जाणट्यासून नेणट्यासून धाकटो सगळे लोक म्हाका वळखता आसतले ना, असे ना, सगळे बारीकसून बारीक लोक. आणि माझे विचार तांकां सगळ्यांक खबर आसतले. दुसरी गजाल, आम्ही खरें सांगता आमचो सपोर्ट आसा तो प्रवीण आर्लेकराक आसा. त्याच बरोबर आम्ही बीजेपीचे समर्थक, बीजेपी बरोबर आम्ही खांद्याक लावून काम करतले. आम्ही खंय तरी भरकटलेले ना, आम्ही आसा ते जाग्यार आसा. प्रवीण आर्लेकराक सांगपाक सोदता ह्या मिडियाच्या माध्यमातून की आम्ही प्रवीण प्रेमी आसा. येदा कदाचित काहीतरी त्याका मनाक ठेस पोचले जाल्यार तर आम्ही मनांतून काळजून त्याका सॉरी म्हणटा. पण आम्ही तेचेर खंय तेणी चुकीचो आणि मनांतसून असलो काहीतरी विचार घेवपाचो ना, आम्ही तेचेच असो हे तुका सांगता. आणि चड जास्त खूप आसा, त्याच खातीर हांगाच खंय तरी 2 उतरां आमी थांबयता. आणि सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा की तुम्ही सगळे आल्या बद्दल आणि हांगासर तुम्ही उपस्थित असल्या बद्दल. थँक्यू. सरपंच हेतून राजकीय बी हात आसा असं दिसता तुमका? काय म्हणले? राजकीय हात बी आसूंक शकता या राजकीय हात काय आसा म्हाका काय खबर ना. पण गजाल कशी आसा, अशे लोकांनी नका ते कॉमेंट्स आणि नका ती म्हणप ना की आम्ही एक सारखे देशप्रेमी, राज्यप्रेमी आम्ही गोंयांतसून तुम्ही मुद्दाम बघा, इतिहास काढून बघा, आर्कोलॉजी किंवा त्या आगवाचा फोटो आमच्या आज्याचं नाव वाचून आसा. पंचायतीत एंट्रन्स मारतले थंय सुद्धा आमच्या आज्याचं नाव आसा. इस्माईल फरीद ना, ह्यो आमचो जाणटो, तो आमचो आजो, त्याच्याकडे तांबरपट आसा, फ्रीडम फायटर तो. आणि असले फ्रीडम फायटर तुम्ही विसरतात कशी? आम्ही काय घाटी खंयसून आयिल्ले असो? अरे आज इतिहास असा 500-550 वर्सां आम्ही कोरगांवान असो. आणि इल्लो आणि माझं शिक्षण सुद्धा कोरगांव कमळेश्वर हायस्कुलान मी असं सगळं शिक्षण आमचं हंय झालं. तरी असं तुम्ही असे नका ते टिका हे करप ना आणि लोकांची दिशाभूल करप ना. लास्ट टाइम तसोच मॅटर झालो. हे वेलिंगकर साहेबांनी काय केलं? दिशाभूल केली, काय तरी केलं, फुकट आमचे क्रिस्तांव भावांचो पेटवून घातले. असं करप ना. कित्याक क्रिस्तांव भाव हे आम्ही एक न्हू सर. आज मेरी क्रिसमस फुडल्या म्हयन्यान येतली, न्यू इयर येतलो, आम्ही त्यांच्या घरा वता, ते आमच्या घरा वता, आमकां सुद्धा ते खावपाक ते फराळ सगळे आम्ही ते सेम करतो. आम्ही गुण गोविंदान ह्या गांवांत रावतो. कित्याक ह्या पाणी आमचं दूषित आणि वारा दूषित करप म्हाका अजिबात कळना ना. सगळे क्रिस्तांव भाव म्हाका मी एकटोच, आता म्हाका सांगा माझ्या मतां कितली, मी एकटोच जिखू शकता? झाला दुसरा प्रश्न. ह्या गोष्टी कसो आसा, माझा त्याचं म्हणणं का त्याचो टाइम असलो म्हाका काही खबर ना. आणि अजिबात म्हाका खबर की ह्याच्या पुढे तो असो. आता ठरयता कोण? ते बॉडीच ठरयता की ह्याच्या फुडलो जातलो कोण पंच. त्या आधाराचे ठरयले आणि मी त्याका निवड झाली माझी. म्हणून मी आज ह्या जागेर बसले. तुमका सगळ्यांक खबर आसा. आता तुम्ही भाजप म्हणून सांगल्यात न्ही, केल्यात आणि त्याच्या वांगडा गेल्यात, तुम्ही ताका कशे सरपंच केला. सो ते उलयता ते तेंचो प्रश्न आसा. माझो सरळ असो आन्सर आसा त्या लोकांक की आमी आमच्या संमतीन ताका सरपंच केलेलो आसा. तो कितें काम करता, कार्य करता, तो कितें आनीक डेव्हलपमेंट करता, गांवाचो कसो विकास करता, हेजेर लोकांनी फाल्यां तो सरपंच बरो का वायट हे ठरोवचें. तुमकां डेडलायन दिला. लोकां खातीर आसा, लोकांक जे रायट ताका आसा तो उलोवपाक जो ताका रायट आसा. डेडलायन दिले आनी कितें दिलें न्हू, हांव खंयच कितेंच म्हणना, हांव कोणाक भियायना. फाल्यां सकाळी तुमचेर प्रेशर हाडलो अब्दुल नायकाक. म्हाका कितें आयकूंक जाय दुसऱ्याची गजाली. जर हांवें म्हाज्या अधिकाराचो एक भाग असो धरून हांवें ताका आमच्या संमतीन, म्हाजी संमती आसा ताका सरपंच करपाक,
म्हाजेर कोणाचो प्रेशर हाडलो म्हणून हांव ताका फाल्यां करचें ना. हांव आज तुमच्या माध्यमांतून हें सांगूंक सोदतां, हिंदू मुस्लीम जावं क्रिश्चन्स किंवा SC ST हे सगळे जाती ज्यो केल्या पळय, जाती आनी भेदभाव आमी मानना. आमी एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आसा आनी जेन्ना आमकां लोकांनी निवडून ह्या पंचायतीन हाडला तेन्ना आमी सगळ्यांक समान अधिकार दिता न्हू. सो आमचें अशें आसा की आमी प्रत्येकाक सरपंच जावनी. जो कोण जावंक सोदता तो मुसलमान म्हण ताका करचें न्हू अशें म्हाका दिसाच ना. तेणी जावचो सरपंच, प्रत्येकानी जावचें सरपंच. अशें खंयच बरयल्लें नासा की तो एक मुसलमान आसा आनी ताका करूचें न्हू. आनी आमी जर म्हणटा हिंदुत्व किंवा आमी हिंदू आसा आनी आमी अगेन्स्ट गेली, हें हिंदू धर्म सुद्दां खंयच सांगना की तुमी तेंच्या वांगडा भेदभाव करा किंवा क्रिश्चन म्हणून तांकां मतदान करूं नाका. ज्या वॉर्डांतसून हांव निवडून येयला त्या वॉर्डान म्हाका कितक्या तरी क्रिस्तांव भाव बंधूंनी मतां घातलेलीं आसा. हांव मतां मागूंक वयतालें किंवा इलेक्शनाक उबें रावलें त्या टायमार हांवें कोणाकूच सांगना की तूं असो आसा जो तूं म्हाका मतां घालना का, तूं मुस्लीम जावं तूं क्रिश्चन. भेदभाव थंय ना. मतां जर सगळ्यांची पडटा तर पंचायतीन सरपंच जावपाक भेदभाव कित्याक आसा? हे म्हाजो सरळ प्रश्न आसा त्या लोकांक. आनी खंयचो डेडलायन दिलें आनी कितेंय दिलें न्हू तरी म्हाका ज्या वाटेर आमी गेल्या त्या वाटेर वचून परतपाची कांय ना आसा. आनी कोणी कितेंय उलो आमी एक आसा आनी आमी एकवटान रावतली आनी एकवटान काम करूनय दाखयतली. पंचायत ही लोकांच्या डेव्हलपमेंटाक किंवा विकास कामा खातीर आसता. ती अशी पर्सनली 4 लोक येतले आनी ते टार्गेट करतले आनी गांवांतल्या लोकांक विचारा न्हू की तांकां कितें इश्यूज आसत जाल्यार गांवांतल्या लोकांक कांय प्रश्नच ना आसा. पंचायतीन सरपंच जावचो कोणीय जावचो जेणी काम करून दाखोवचें अशें लोकांचें म्हणणें आसा. आनी हे जे लोक येता भायरसून लोक येता आनी जे आमकां टार्गेट करता तांकां आमी तेंची उतरां आमी कित्याक खरी धरतली? कित्याक ते टार्गेट करूंक गेलेले. तांकां एक विशय करपाचो सो तेंच्यांनी एक विशय केलो, इश्यू केलो, तो तेंचो समज आसा. आमचे पंचायतीन जी आमी जी पंच म्हणून जी निवडून येयला तांकां हेच्या बद्दल कांयच ना आसा. दुसरे लोक येवन प्रेशरायज करतले ताका आमी तशें आमी प्रेशरायज जावपी लोक ना आसा. काम करपाक गेलेली आसा, काम करपाची आसा. 2.5 वर्सां गेली, 2.5 वर्सां उरलेली आसा. गोष्टी घडटात तुम्ही पळयल्या आसतले. जो आयज अब्दुल करीम नायक जो सरपंच आमी जो केल्लो आसा तो एका बुद्धीन त्या विचारान आमी ताका सरपंच केल्लो आसा. तेजे विचार आहात, तेजे कडेन बोलण्याची पद्दत आहा, सगळे गोष्टी आहात तेजे कडेन. आयज जातीवाद हो खूब तरेन ह्या जाल्लो आसा. आनी जेन्ना मी रिजर्वेशन जेन्ना निवडान येयलो तेन्ना म्हाज्याकडे सुद्धा तेंच्यांनी जातीवाद खूब केला. जातीवाद असो केला की तो म्हार समाजचो आनी तो मुसलमान समाजचो हांकां सायडीक दवरपाचे हो सुद्धा वाद जाला. पण आयज पर्यंत आमी प्रामाणीकपणान BJP कडेन रावलो. ह्या बाबासाहेबान आमकां संविधानान रायट दिला. काय रायट दिला? तर सगळ्यांक समानता म्हणजे सगळे क्रिश्चन मुस्लीम म्हार चामार सगळे मराठी सगळे एकांक समानता हक्क दिल्लो आसा. आणि तो कित्याक लागून दिला? तर सगळे एक जाय. आयज ही घटना आसा म्हणून आमी आयज आसा. आयज आमी नसतलो जाल्यार घटनाय नसतली आसली. पण मी तुमकां सांगूंक सोदता जे गोष्टी आहेत ह्या जे कोण उलयतले तेंच्याचे आमकां बळीचे बकरे करतात तांकां ना पडटा, हेंच्यार ना लक्ष दिता. आपला कार्य ह्या कोरगांवचो आतां फुडें व्हरपाक जाय, हेंच्यार ना लक्ष दिता. आणि जे गोष्टी जी आयज आमी घडोवंक सोदतात ते करून दाखोवया. तो कोणय असो, आमी सगळे एक भाव मुसलमान क्रिस्तांव सगळे भाव धरून आयज जर तेंच्यांनी आमच्या भितर तेळ निर्माण केलेलो आसा न्हू, ह्या तेळाक कोणीच बळी पडपाचो न्हू. कारण आमच्या फाटीन जनता आसा. काल तुम्ही बघले आसतले जनता थंय कितके लोक आसले आमचे कोरगूंचे ते काल तुम्ही बघल्यात. तेन्ना तुम्ही सगळे हे कोरगूंचे आमकां सगळ्यांनी सपोर्ट करपाचो आनी ह्या जातीवाद नष्ट जर करतल्यात तर तुमच्या येणाऱ्या काळान तुमकां खूप घातक आसतला. आनी ह्या घातक तर तुमी जाल्यात जाल्यार तुमी कोणच एकामेका कडेन रावच्यात ना आनी फाल्यां एकामेकाचा कोण आयकपाची कॅपिटी नसतली. ताका लागून ही जात आयज आमकां खबर आहा. आमकां कशे तुच्छ लोक मानतात ते. माझ्या वचून मी अनुभव घेवंक शकता, अब्दुला वचून अनुभव घेवंक शकता. जाल्यार आयज मी खरें सांगता, सॅल्यूट मारता त्या महिलांक. ती नारी, खरीच नारी. सीएमा सारको जो म्हणटा नारी म्हणटा आनी सीएमा सारक्यांनी जे आयज आमकां खूब ज्या जातीवर केव्हाच ह्या करूंक ना तेव्हा आयज त्या नारीनी आमकां सपोर्ट जो केलो आयज नारीनी तो कित्याक लागून केलो ते विचार सगळे आयकान केलेले आहात म्हणून आयज आमी टिकला. तसो हांव सर ताका आमच्या आमदाराकाय म्हणटा आमी तुका केव्हाच सोडचो ना. कारण आमी तुजेच आहो, तू आमकां सदांच जावो आनी आमी तुज्या कडेन आज पर्यंत आमी जाता येता चालूच आसता आनी आमी BJPचे कट्टर आसतले आनी तुज्या वांगडा तूं समर्थ आसतले हें सांगान
मी तुमकां सांगता ज्या स्वतंत्र अधिकार जो दिल्लो आहा सेक्शना ती बश्टी दिवंक ना. 19-22 जी सेक्शना जी दिल्लेली आहात ती संविधानान दिल्लेली आहात. ती संविधान कित्याक दिली? ते रायट दिल्लेले आहात. तुम्ही वाचा हे रायट. गोवून गेले संविधान रायट दिल्यार संविधानान सेक्शना खूब सांग नाका, पण जे आमी आयज प्रत्येकान आयज वाचन करा. मोबायल आहात, मोबायलांतल्यान बघा काय हा, काय चलता, जातीवाद चलता काय ना चलता, काय चलता हे बघा. फटकेत दुसऱ्यांक बळी पडू नका आणि लोकांचा तुम्ही आयकन नाका. स्वतः प्रत्यक्ष तुम्ही वाचन करा आणि त्याच्या उपरांत तुम्ही हे पळयात. मी सगळ्या पयलीं मिडियाचो धन्यवाद करता आणि लोकांचो करता, कारण जे लोकांनी आमकां सपोर्ट दाखयलो तांकां हांव तेंचो धन्यवाद करता आणि माझे 2 शब्द जे आसात ते पुरे करता. नमस्कार करता. काल हिंदू परिषद जाली, तेतून असे बोलणे झाले की बायलांक पळोवन हेले, पळोवन हेले रातोरात आणि ती बायलां रवली म्हणान, जे अब्दुलान हेली. आमची फॅमिली ना, तर असे बोलणे झाले की दिवाळी असली. आम्ही व्हडली दिवाळी असता, धाकटी दिवाळी असता. व्हडली दिवाळी आम्ही घरान करता, भुरग्यांक आमची सुटी पडटा, एक 8-10 दीस सुटी पडटा. म्हणजे आमकां रायट ना फॅमिली आमच्या व्हरपाक. महिलांक ही रायट असता, म्हणजे खंय तरी आपल्या भुरग्यांक घेवन भायर वचून 4 दीस स्पेंड करपाचे असो रायट ना. जाल्यार काल परिशदान जेन्ना हिंदू परिशद जाली न्हू, थंयसर एकल्या सरान उलोवन गेलो की अब्दुलान तांकां बायलांक लिपयली. ही कसली भाशा? तूं एक हिंदूच आसा आणि हिंदू महिलांकच अशी जर अशब्द जर बोलता न्हू, जाल्यार कसलो तुजो हिंदुत्व? मुसलमान, हिंदू, कॅथलीक ही सगळी आमचीच आसा. तुम्ही अशें म्हणजे मिसअंडरस्टँडींग करूं नाका की हेका वायट सांगू नाका. आमचे जेव्हा मी सगळ्या कोरगांवां जे माझे नागरीक आसा, वॉर्ड नंबर 6 निवडून येयला, सगळ्या माझ्या लोकांक कोरगांवच्या रिणान आसा तुमच्या, कितें हांव एक पंच म्हणून निवडान दिला. जेन्ना इलेक्शनाक वोटिंगेक उबो रावता, आमदाराचो आसूं, खासदार आसूं, काय वयले इलेक्शन खंयचें आसूं, तेन्ना तो एक वोटिंगेक म्हणून सगळ्यां कडेन वयता. सगळे हिंदू, मुस्लीम आसूं, क्रिश्चन आसूं, सगळ्यांच्या दारार वचून तो वोटींग मागता. अशें न्हू की आयज हिंदू मुस्लीम तुमी जे जाती भेद केला हेच्या खातीर हांव अशें करचें न्हू अशें मागता. आणि जेन्ना तो एक समाजसेवक म्हणून सगळ्यांच्या दारार वयता, एक समाजसेवक म्हणून कार्य आपले फुडें चालू दवरता. सो तुमी आयज जे जाती भेद केले प्लीज अशें करचें न्हू अशें मागता हांव. आणि आमी जो सरपंच आयज निवडून हाडला तो खंयचो भायलो न्हू, तो हांगासरलोच. ह्या कमलेश्वराच्या ज्या हितून स्थानान तो वाडलेलो आसा, तेचो जन्म हांगासर जाल्लो आसा, तेचे जे बिहेवियर आसा, तेचे जे गूण आसात ते तुमी एकदां हांगासर येवन पळोवचे. आणि आमी अशी कांयच गांवा खातीर जे हिताचे आसा, जे योग्य आसा अशें डिसिजन घेतली फुडें. आणि अशें तुमी जे उठयतात न्हू की महिला खंय तरी रॉंग डिसिजन घेतात, जावं हिंदू समाज हे उठयला तुमी, प्लीज अशें करचें न्हू. कित्याक आमकां बायलांकूय रायट आसा की आमी जे निवडटात ते आमच्या हितून निवडटात, आमचो डिसिजन तो. तुम्ही पळयतात GNH.